फाटली 12.5 वर्सां म्हळ्यार जवळ जवळ एकतो उक्तें मळब कोंकणी कवितेच्या मळार सातत्यान दर म्हयन्याक 1 किंवा 2 अश्यो कार्यावळी करीत आयलां. आज उक्त्या मळबाचे 150वी कार्यावळ. सातत्यान खंयचीय संस्था सातत्यान म्हणजे न चुकता न थांबता अशी 150 म्हयने 150 कार्यावळी करपी खंयच गोंयांत ना दुसरी. कारण मदीं थोड्यांक ब्रेक पडला, पण आमकां अजिबात मदीं कसलोच खंड पडूंक ना. आमी सातत्यान फक्त कवितेच्या मळार 150 संमेलनां घेतिल्लीं आसा. ते भायर आमी गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी गेल्ले आसात. आमच्यो काव्य सहली जातात, साहित्य सहली जातात. ते भायर आमी आतां तरेतरेची पुस्तकां म्हणजे नाटकाची पुस्तकां, कवितेची पुस्तकां ही प्रकाशीत करपाक उक्त्या मळबाचें व्यासपीठ मेकळेपणान तांकां मेळोवन दितात. अशी ही संस्था आतां फुडें वचपाक जाय म्हणून हांव ह्या संस्थेक उर्बा दिवपा खातीर हो 150वो म्हयन्याचो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान करतात. कारण हे फुडल्या पिळगे कडेन वचपाक कळपाक जाय की ताची फाटली गोश्ट कितें आसा. हे उक्त्या मळबान आमी अंदूच्यान जायते उपक्रम घेतल्यात. तातूंतलो एक उपक्रम म्हणल्यार भुवनेस्त सर्गेस्त रमेश बाब वेळुस्कार हांकां आर्गां ओंपपी 4 पुरस्कार आमी जाहीर केले. पयलो पुरस्कार म्हणल्यार काव्य सांगाती, जो तांच्या मनांतलो पुरस्कार आशिल्लो. काव्याच्या मळार कविता बरोवपाचेच न्ही, काव्याचो प्रसार प्रचार आनी भोवश्रुतपणान काव्य सगळे कडेन पावचें म्हणून जे उपक्रम लोक करतात तांचो भोवमान जावचो, त्या कार्यकर्त्यांचो भोवमान जावचो, त्या कामाचो भोवमान जावचो. ते खातीर म्हणच्यान आमी काव्य सांगाती रमेश भगवंत वेळुस्कार यादस्तीक काव्य सांगाती पुरस्कार जाहीर केले. ते दर वर्सा दितले. अंदूचो पुरस्कार आमी भोवमानेस्त मेल्विन बाब रॉड्रिक्स मंगळूरचे आनी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी गोंयचे हांकां जाहीर केले. अनेक पावलां आसात, तातूंतलें हें एक पावल. ह्याका लागून वेगवेगळे थरांतले लोक, वेगवेगळे कडचे लोक हातूंत येतात. सुरवातीक उक्त्या मळबान आनी आजूय बी उक्त्या मळबाक कोंकणी जरी आसली बाकीचे आसले जाल्यार आमी तांकां बंद करितात. दुसरे भाशांतली कोण कविता वाचपी हाका आमी तांकां बंद करना. एकूच आमी बंधन दवरलां, इंग्लीश मात वाचप ना. इंग्लीश कविता नाका, बाकीचे भारतांतल्यो खंयच्योय भाशा वाचा, आमकां सोडून सोदना नाका. सगळ्या खातीर उक्त्या मळार सोडून इंग्लीश. तर हे जे आसा ही आमची एक लिबरल उदारमत्वाची जी दृश्टी आहा ताजो परिणाम. भोवमान सत्कार जावपा खातीर कसलेंच काम करूंक नाशिल्ले. नागेश बाबान जो उल्लेख केलो जेन्ना 8वे वळेरीन कोंकणी पावली आमची आनी जेन्ना आमी उत्सवाचे वारे आमी उत्सव मनोवपा खातीर भायर सरिल्ले तेन्ना गितां आनी चाली खंयची गांवची ह्या वक्तीन एक वेगवेगळे हालचाली जाल्यो. म्हाका खबर आहा तो काळ म्हजो येवकार गितांचो. खंयी संमेलन आसूं, खंयी परिशद आसूं, येवकार गीत गावप हांवें मागीर म्हजे सगळे ट्रिपाक घेवन ते येवकार गीत गावप. चापरा बाबाचे अध्यक्ष आशिल्ले तेन्नाचे धरून रामनाथीचे धरून फुडलीं सगळीं संमेलनां. मागीर आयलो युवा महोत्सव. युवा महोत्सवानूय येवकार गीत गावचें. थंय फामाद जाल्लें गीत आयज दोलार पडल्या बडी रे आमी आयल्या सुताचे वांगडी. हें तर आयज सगळें पॉप्युलर गीत जाल्लें आसा. त्या वेळार टीव्ही आनी रेडिओ हाजो हिशोब काडला हांवें सगळो. सादारण हांवें कितले चाली लायल्या आसतल्यो काय म्हणून सगळो हिशोब काडलो, अंदाज काडलो जाल्यार म्हज्या खात्यार 450 चाली आसा कोंकणी गितांक लायिल्ल्यो. 450 चाली. आनी ती आज मेरेन लोकांक उपयुक्त जाली आनी ती पावली. तेन्ना आमी चिंतूंक नाशिल्लें की आज म्हाका काव्य संगाती पुरस्कार मेळटलो. मुखार आयलो म्हजोय कविता संग्रह आयलो, बाकीची गितां जाली. मुखार चलता 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 कोंकणी नाटकांनी संगीत दिवपाचो योग आयलो. चैतन्याक मठना, सुरींग, डॅडी, सत्य माटिता माटिता धरून मुखावली नाटकां सगळीं. ह्या नाटकांनी पुंडलीक बाबानूच बरोवन दवरला. पंडीत भास्कर चंद्रावरकराच्या उपस्थितीन जाल्ल्या एका उलोवपानूय ताणें सांगून दवरला की कोंकणी नाटकांनी कोंकणी संगीत दिवपाचो बाज आमी स्थापीत केलो आनी आमी दाखोवन दिलें
कोंकणीक आमचे कोंकणी संगीत लागू शकता म्हणून आणि ते म्हजें नांव थंय मुखार हाडलें. तातूंत एक टिपिकल स्टायल हांवें आपणायल्ली ती अजून चलता. हांवें ज्या कोंकणी नाटकांक संगीत दिवपाक म्हणून शिकल्लें त्या कोंकणी नाटकांनी म्हजी म्हणून गितां पेरली भितर, जी त्या प्रसंग प्रचूर आसताली त्या प्रसंगाक उबारी दिवपाची. ती गितां कितली आसतली काय म्हणून हाजो हिशोब काडलो सत्य पाटिता. आनी बाकीच्यो म्हज्यो हांवें मागीर एकांकिका लेखनां केली सगळी, जाची कला अकादमीची इनामां सगळ्या एकांकिकांक फावो जाल्यात, अजून ती प्रसिद्ध जावना. त्या एकांकीतली त्या नाटकांतली मागीर आर्य चाणक्याचें नाटक हांवें जेन्ना बरयल्लें तें संगीतमय नाटक आसा सगळें. तें संगीत आनी नाटक जाचें कर्णपर्व सारकिल्लें आसा, जातूंत गितां नाशिल्ली ती गितां बरोवन घेतली, ताच्यो चाली आनी गायन केलें. हें सगळें पळयत जाल्यार नाटकांतल्या आनी एकांकिकेंतली कितलीशीं कविता आनी गितां म्हणजे पळयत जाल्यार 50 ते 60 आसा भितरलीच. तातूंतलोच एक संग्रह जावं येतालो अशें. त्या वेळार हांवें चिंतूंक नाशिल्लें हो काव्य संध्याची पुरस्कार म्हाका मेळटलो. म्हाका म्हज्या भुजार विवेकान सांगलां तशें, विवेक म्हजो इश्ट रात ही झगडटात साडटा आनी ह्या संकल्पनेचें हांव कौतुक करतां. ही संकल्पना कविता बरयतल्या काव्य साहित्य पुरस्कार जरूर मेळपाक जाय, पूण कविता नाटक साहित्य हांचो प्रचार करपी खुर्च्यो वाडपी आयोजन करप्यांची दखल केन्ना घेतल्या. ते नदरेंतल्यान हें पयलें पावल इतिहासीक पावल आसा. तें म्हज्या सत्कारान दामोदर बाब काणेकार आनी सगळे उक्त्या मळबाचे कारभाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा.